गोवा कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सोसायटीचे भुरगे कितले टायम फ्रेमान तुम्ही रेग्युलरायज करतले आनी ते रेग्युलरायज जाता जाल्यार तुम्ही प्रश्नाचं उत्तर अशें कित्याक दिता की ना ना हांव कायडीन कंप्लीट you new Human Resource Development Corporation, how do you say that they'll continue to remain under society? Then these Goa Contract Labour Society, whatever assurances your government is giving them is false assurances. Because sir, That's all. हांव उबो रावलो म्हणून मदीं उलयना. हांव उलयना वयतालो म्हणून सांगता. स्पीकर सर, हो प्रश्न लेबर कॉन्ट्रॅक्ट सोसायटीक वता. हो प्रश्न पर्सनल डिपार्टमेंटाचो आसलो आनी पर्सनल डिपार्टमेंटाक हो येना. ताणें भितर थोडो हात धुवून घेतलो. ताणें म्हटलें की चीफ मिनिस्टरान म्हटलां की लेबर कॉन्ट्रॅक्ट सोसायटीचे लोक परमनंट जावचे ना. हो पब्लिकाक ना हांवें म्हणूंक ना. सायबा तूं उलयतना हांव उलयनासलो. मातसो बस मरे. पॉलिटिकल स्टेटमेंट करपाक हांव हांगा ना. लेबर कॉन्ट्रॅक्ट सोसायटीचे लोक तांकां भवितव्य मेळचें म्हणून ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन केला. हो प्रश्न ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन किंवा तांचेर नाच आसा ताणें काडलो आनी गैरसमज जावचो न्हय म्हणून हांवें उलयलां. आनी हांवें खंयच लेबर कॉन्ट्रॅक्ट सोसायटीच्या लोकांक भवितव्य ना आनी थंय जावचें ना अशें हांवें म्हटलेलें ना. पूण फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स जॉब सिक्युरिटी आसात किंवा जास्त पगाराक आसात ताणें कॉर्पोरेशना कडेन येवचें. थंय सुविधा आमी जास्त निर्माण केल्ली आसात. Speaker sir, I just want to draw your attention. I don't want to clarify. Honorable Chief Minister has put his point of view, but this is not the answer to my question. The answer to my question was categorical. You have to give me some justice on this point. Every day you have been reading the newspaper, I am reading the newspaper. Goa Contract Labour Society assurance has been given by the government that they will look into their regularization. If they cannot regularize them, I asked a question on third supplement, I didn't get an answer. नाव आता ताणी सरकारानच सांगले नाही. Okay, so we got a clarity on the second supplementary. Third supplementary is not answered. क्वेश्चन कितें आसा तो सांगता. The total number of contract posts created by तो government. प्रश्न ना तिसऱ्या सप्लिमेंटरीचेर म्हाका दिया. प्लीज हांव आतां उलयतां मरे. The total number of contract posts created by the government between 2012 till date. Government at no point of time creates any contract basis post. This is my answer to it. त्यामुळे सोसायटी आणि कॉर्पोरेशन हातून येना. ताणें काही गोष्टी उलयलो म्हणून हांव ताचेर उलयत गेलो. प्रमोद सावंत. स्पीकर सर, माझा एकूच प्रश्न असा सीएम मुख्यमंत्र्यांक की ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन फॉर्म केल्या उपरांतूय बी अजून सुद्धा तुमची वेगवेगळी डिपार्टमेंटां जी आसा हे वेगवेगळे हाऊसकीपिंग कॉन्ट्रॅक्ट्स किंवा बाकीची डिपार्टमेंटां आपल्याक जाय ते पोस्ट कॉन्ट्रॅक्टाच्या अंडर कित्याक भरता. तुम्ही ह्युमन रिसोर्साच्या अंडरच कित्याक भरिना. कारण वेगळ्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आसतले. मागीर ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसतले, WRD आसतले, PWD आसतले, जायती डिपार्टमेंटां आहा. जर आमी म्हणटा की गोंयच्या भुरग्याक जर सेक्युअर्ड जॉब दिवपाक जाय आसत जाल्यार ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन तुम्ही फॉर्म केल्लें आसा, बरी गजाल आसा. जाल्यार तेज्या अंतर्गतूच जॉब दिवचे. तुम्ही अजूनही कॉम्प्युटर ऑपरेटर हे प्रायव्हेट हेंच्या कडल्यान घेता, ते कित्याक घेतात तुम्ही? स्पीकर सर, परत तो प्रश्न भायलोच आसा पण हांव आन्सर करता. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन नोटिफाय करता आसतना, गठीत करता आसतना होच उद्देश आसलो. पूण एज ऑन द डे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाची ताकद, सामर्थ्य आनी सांगाडो पूर्ण उबो रावल्लो ना. आनी त्यामुळे एज एंड वेन हे सगळ्यो गोष्टी जाग्यार पडटल्यो. सगळेच डिपार्टमेंटातले जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस जे पोस्ट आसात हे तांचे कडेन वतले. Alex Reginald. Sir, I just want to ask small two questions. PWD already there are contract workers. IT into hai. Whether CM will consider regularizing IT employees because sports department and तेही कारण हे गेले ते काढले काँग्रेसमॅन म्हणले. आता IT into whether he is giving any assurance they will be regularized का? स्पीकर सर, हांवें कितें आन्सर करप. हो क्वेश्चन खंय आसा तो पळयात आनी खंय खंय ऑनरेबल मेंबर्स खंय खंय भोगून येतात ते पळयात. Move to next. Off the record देखून दी मरे CM कित्याक people want to know from the department. जय सरदेसाई. ऑफ द रेकॉर्ड जेवताना, ऑफ द रेकॉर्ड जेवताना. ऑफ द रेकॉर्ड एक वालोर आसना. हावजांक गेले जाल्यार एटलीस्ट इल्लोसो वालोर आसतलो चीफ जय मिनिस्टर. दी मरे. सरदेसाई तुमचा प्रश्न. Speaker sir, I may be permitted to ask star LQ 3A. 3A. You are permitted. You ask. Star LQ 3A. Speaker sir, I answer as per cyclostat. Speaker sir, हो इश्यू टुरिझम प्रमोशनल इव्हेंट्साचो आहा.
आनी हो एक कंटिन्युईंग सागा हाजेर क्वेश्चन्स खूब आयल्या पयले सेशनानूय आयिल्ले आसा आतां हे आन्सराचे डेटा जर कंपायल केलो आनी हाजे पयलीं आन्सरां दिल्यात तो डेटा कंपायल केलो जाल्यार अशें दिसता की आमच्या सरकारान 22 कोटी रुपया इंटरनॅशनल टुरांक मोडल्या एप्रॉक्सिमेटली आनी 20 कोटी रुपया डॉमेस्टीक टुरांक मोडिल्ले आहा आज मेरेन फ्रॉम 2012 टील डेट. हाजो अर्थ असो जाता की 42 कोटी रुपया टॅक्स पेयराचे पयशे गोंयांत टुरिस्टांक हाडपा खातीर मोडले. हे पयशे इन्क्लुड्स अमावंट्स पेड टू एम्पॅनल्ड एजन्सीज आनी अलावन्सीस पेड टू गव्हर्मेंट ऑफिसर्स. टोटल 32 इंटरनॅशनल इव्हेंट जाले आनी 72 डॉमेस्टीक इव्हेंट जाले. खुद मिनिस्टर आनी खुद रुलींग आमदार हातून 14 इव्हेंटांक 32 म्हणल्यार इंटरनॅशनल 32 इव्हेंटांतले 14 इव्हेंटांक तुमी गेले. मिनिस्टर लंडनाक 3दां गेलो, अमेरिकेक 3दां गेलो, दुबय 2दां गेलो, हंगरी गेलो, बर्लिन गेलो, स्पेन गेलो, एम्स्टरडॅम गेलो आनी नेदरलँड्स गेलो एकदां. पुणून 72 डॉमेस्टीक इव्हेंट्स जे जाले तातूंत एकूय कडेन तुमी गेल्ले हाजेर आन्सरान दाखोवन दिना. हो तुमचो खंयचोय आमदार डॉमेस्टीक इव्हेंटाक खंयच गेल्लो हांगा रिकॉर्ड दाखयना. माननीय मुखेलमंत्र्याचें एक हांवें स्टेटमेंट वाचिल्लो की डॉमेस्टीक टुरिजमान आमकां हे खेपे राखले म्हणून की डॉमेस्टीक टुरिस्ट येवन आमी साल्वार जाले आनी फॉरेन टुरिस्ट येतात ते एक बियर घेतात आनी बिचाचेर न्हिदतात आनी एक पुस्तक घेतात आनी दीसभर वाचतात आनी ताजेर कांय जायना म्हणून. हें अशें आसतना जेन्ना डॉमेस्टीक इव्हेंट्स इतले आमी प्रमोट करतात आनी तुमी जेन्ना थंय वचत नात तुमी भायरूच वतात ताजेर अशें दिसता की हें विजय बाब तुम्ही प्रश्न विचारा. स्पीकर सर एकूच रिफ्लेक्शन अशें जाता की इफेक्टिवनेस ऑफ दीस टूर्स ऑन द नंबर ऑफ टुरिस्ट विजिटींग गोवा हाजें कांयच आमकां हें मेळना. म्हणटकर म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी विचार. गव्हर्मेंटा कडेन सेन्सस डेटा आसा इयर वायज आनी कंट्री वायज लिस्ट ऑफ टुरिस्ट विजिटींग गोवा आनी आसा जाल्यार तो कितें डेटा मातसो दिवचो. स्पीकर सर म्हाका दिसता माननीय आमदारान हेज्या पयलींचो जो क्वेश्चन आसलो म्हणजे 2A तो जर रिफर करीत जाल्यार तेजेर हांगा इयर वायज 2012, 2013, 2014 हेजे फिगर दिल्ले आसा. स्पीकर सर 2012 सालांत जेन्ना हें हांवें ऑफिस किंवा पोर्टफोलियो घेतलो त्या वेळार डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट सादारणशे 23,37,499. फॉरेन टुरिस्ट 4,50,530 अशें टोटल मेळून 27,88,029 हो आमचे कडेन ऑफिशियल. ना तो सेन्सस न्ही. हांव म्हणटा इयर वायज आनी कंट्री वायज. हे देशान वचून तूं आतां टोकियो गेलो, टोकियो तुवें पयशे मोडले आनी आयले थंयचे फकत 700 लोक म्हळ्यार 0.18%. तुमचोच डेटा दुसऱ्या हाजेर आहा तो काडला हांवें इंटरनेटाचेर आहा पूण तुज्या आन्सरान ना. फक्त 826 लोक जपानच्यान हांगा आयले थंय तुमी रोड शो केलो. हांव बेसिकली तुमचे कडेन मागता इफेक्टिवनेस ऑफ युअर एक्सपेंडिचर विथ रिलेशन टू द नंबर ऑफ टुरिस्ट हू हॅव कम हियर. तुवें एक कडेन वचून इन्वेस्ट इतले पयशे केले. मुख्यमंत्रीच म्हणटा की ते भायले येता तांचे कांय फायदो ना जाल्यार तूं पयशे कित्याक मोडटा हो हांव पॉयंट तुका हाडूंक सोदतां. ताजे खातीर हांव विचारतां स्पीकर सर एक स्पेसिफीक पॉयंट इयर वायज आनी कंट्री वायज. स्पीकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल MLAन जो कितें प्रश्न विचारला तेजी म्हाका दिसता प्रश्न एकदम मोठो आसा. 2 पानाचो प्रश्न आसा आनी 2 पानाचें उत्तरूय आमी 1 मिनीट 2 पानाचें उत्तर दिलां. स्पेसिफिकली जर ऑनरेबल मेंबरान म्हाका जर विचारलेलें की कंट्री वायज कितके जर हे येयल्या आमचे टुरिस्ट आयल्या अशें जर विचारलेलें जाल्यार डेफिनेटली हांव तांकां दितलो नासलो. तरी सुद्दां म्हाजे कडेन जो डेटा आसा हांगा जो डेटा आसा ह्या वर्साचो तो हांव तुमकां दितां. UK 29,089 हे UKच्यान येयल्या. फिनलँडाच्यान 1,696. रशियेच्यान 97,518. कझाकिस्तान 4,855. युक्रेन 92. अशें म्हणून टोटल 1,40,660 हे ह्या वर्सा
ह्या वर्सा 2014 सालान ऑफिशियली आमचे कडेन चार्टर्ड चान येयले. हे चार्टर्ड चान स्पीकर सर, हो जो आमचे कडेन फिगर आसता, हो फिगर चार्टरचो आसता येता पळय, तो आमचे कडेन फिगर आसता. हेज्या पलीकडे आमी FIT टुरिझम म्हणटात स्पीकर सर. हे FIT टुरिझम आमी जेन्ना आपल्या अमेरिकेक वता, आमी WTM लंडन वता, जर्मनी वयता आनी खंय वयता, सगळे वयता, तेन्ना थोडे जे ट्युरिस्ट स्पीकर सर आसा, हे ट्युरिस्ट आमी जे डायरेक्ट फ्लायटान येता, म्हणजे जी फ्लायटां आमचे समज की कटार एअरवेज आपल्या कटरच्यान हांगा येता, कटरच्यान मुंबय वता, कटरच्यान दिल्ली वयता, एअर इंडिया आसा, जेट एअरवेज आसा, बाकीच्यो जगा वयल्यो जितक्यो एअरलायनीज आसात, ह्यो एअरलायनी वयल्यान बाकीच्या देशांत येता, हितून आमच्या स्टेटींनी येता आनी त्या स्टेटींतल्यान स्पीकर सर ते मागीर बाय रोड, रेल्वे, बाकीचे जे मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट आहात तातूंतल्यान आमच्या गोंयांत येता, ताका आमी FIT टुरिझम म्हणटा, FIT टुरिस्ट म्हणटा. हे FIT टुरिस्ट आहा पळय, हाजो फिगर आमकां सादारणसो हॉटेलियर्स, एअरपोर्ट आमचे लोकल एअरपोर्ट आसा तो, रेल्वे, चेक नाके जे PWDन बसयल्या, ह्या लोकां कडल्यान सादारणसो आमकां हो मेळटा, जो डेटा मेळटा. हो डेटा आमी आमचे कंपेल आमच्या टुरिझम डिपार्टमेंट करता. आनी कांय टुरिस्ट अशें आसा की आमकां मेळत ना, की येता डायरेक्ट येता, कोणाच्या हॉटेलान तरी आसा, तुवें समज एक 4-5 बंगले घेवन दवरल्या जाल्यार त्या बंगल्यान रावता, त्या बंगल्यांतल्यान रावता आनी वता, असलें आसता. स्पीकर सर, हो आमी कसो डेटा करूंक शकता? हो डेटा आमचे कडेन नासतो ना. स्पीकर सर, जो डेटा मिनिस्टरान दिला इज क्वायट रिव्हिलिंग, की आमी नॉर्मली म्हणटात की 5 लाख टुरिस्ट भायल्यान येतात म्हणून. मिनिस्टराच्या डेटा प्रमाणे 1,40,000 टुरिस्ट 2014 हांगा आयले. सो हे वाडलें काय कमी जालें, 5 लाख चड काय 1,40,000 चड, हें मिनिस्टरान डिसायड करचें, ताजेर आतां फुडें हांव उलयना. नेक्स्ट इश्यू असो आहा की रोड शोज म्हणून आहात. हे रोड शोजाक एक RFP केल्लो आसता. ह्या RFPन थंय मेन्शन केलां की दीस हॅज टू बी अ 3-day अफेअर. पयल्या दिसा कॉन्फरन्स आसचें पडटा 5 स्टार हॉटेलान, दुसऱ्या दिसा लंच ऑन जावचें पडटा, जंय ट्रॅव्हल एजंट आनी टूर ऑपरेटरांक आपयतात. तिसऱ्या दिसा 15 कोर्स डिनर विथ ट्रॅव्हल एजंट्स, आनी एकोमोडेशन हॅज टू बी इन अ 3 स्टार हॉटेल. आतां आमचो मिनिस्टर खूब कडेन गेल्लो आसा हांगा, आनी ही प्रिफर्स टू अटेंड दीस रोड शोज. Therefore, I want to know from the minister, what exactly are these road shows and what is its effectiveness? कित्याक I observe here, Speaker sir, एक रोड शो स्वित्झर्लंडाक, साऊथ कोरियेक नाल्यार जपानाक 3 दीस करपाक 30 लाख रुपया मोडटात, आनी एक स्टॉल बेंगलोराक घालपाक TTFचो 40,25,000 रुपया मोडटात. बेंगलोराक 40,25,000 जाता, पूण स्वित्झर्लंडाक 30 लाख जाता. हें बाबा भानगड कितें? आनी हो पयसो जो तुमी रोड शोक मोडटात, ताजे खातीर टुरिस्ट येतात, आनी एस्पेशली इन प्लेसीस वेर पीपल हार्डली विजीट गोवा, की जंय ताणें युक्रेन म्हणलें थंयच्या 92 टुरिस्ट म्हणटा, ताजेच आन्सर म्हणटा. सो डू दीस रोड शो, आर दे रिक्वायर्ड? द चीफ मिनिस्टर शूड थिंक ऑन दीस. कित्याक तुमीच म्हणटा एक बियर घेवन येतात ते. स्पीकर सर, इतले पयशे मोडटा ते फावो? तुमचे कडेन आसा पयसो? स्पीकर उत्तर सर, दिवनी. स्पीकर सर, युक्रेनचे म्हणटा पळय तो, स्पीकर सर, युक्रेनचो जो फिगर म्हणटा ह्या वेळा, युक्रेनचे आनी रशियाचे झगडें चल्लां. उबो रावला मरे बाबा, उबो तर राव न्ही. युक्रेनचे आनी रशियाचे झगडें चल्लां, त्या खातीर ओवरऑल टुरिझम फ्रॉम रशिया आमचे कडेन डिक्लायन आसा. हें तेंच्यांनी मानपाक जाय. खुबशे हांगा आमचे भाव जे आसात तेंचे कडेन हॉटेलां आसा, बाकीच्यो हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीन आसा, ते मानतले. स्पीकर सर, म्हाका तेंच्यांनी जी भानगड म्हटल्या तेजेर स्पश्टीकरण हें दिवपाचें आसा की रोड शोज, ना रोड शोज, भानगड म्हणूंक ना ही भानगड, सर, भानगड म्हणटे उतर हांवें म्हणूंक ना. भानगडी कितें तें कळचें म्हटल्यार. तांका उत्तर दिवनी, तांका उत्तर स्पीकर दिवनी. सर, जे उतरां आमी म्हणल्यार तीच ताणें कोट करचें. ओगीच खंयचे भलत्यान तूं म्हाका टच करूं नाका. भानगड कशी ती फुडें सांगता हांव. फुडें ते 40 लाख रुपया आपले थंय, आनी स्वित्झर्लंडाक 30 लाख रुपया, हेजी ही कितें भानगड ती सांगची म्हणजे अशें म्हटलां तुवें. भानगड म्हणूंकूच ना हांवें उतर. भानगड म्हणजे स्पीकर सर, ते चॅक करचें Resort, तुमी. yeah. भानगड हांवें म्हणटा तें उतर म्हणून हांव भानगड नेक्स्ट म्हणपाचो आहा. आणि आतां पयलींच म्हणूंक ना. एनी हाव स्पीकर तुमच्या सर, भानगडीन पडू नका तुम्ही उत्तर द्या. स्पीकर सर, तेंच्यांनी जे कोट केलां की एखादो बेंगलोर जर शो करतलो जाल्यार 40 लाख रुपया, आनी एखादो रोड शो जर करतलो आमच्या एका आपल्या स्वित्झर्लंडाक जाल्यार 30 लाख रुपया. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटान अशें थारायलां की एखाद्या वेळार समज WTM